पत्रकार परिशद घेवपाक खास कारण की तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की गेले 4-5 दिवस ज्या तरेन पेडण्याच्या राजकीय वर्तुळात विद्यमान आमदार प्रवीण आर्लेकर आणि माजी आमदार आणि राज्याचो माजी उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकर ज्या त्या कामाचे आरोप प्रत्यारोप करता ते जर मी पळयले जाल्यार अशें लक्षात येता की हांकां पेडण्या प्रती कांय संवेदना ना आणि पेडण्याचो जो मूळ प्रश्न आसा व जे कितें म्हणजे विकास बाबतीन आसा त्या संदर्भात लोकांची दिशाभूल करून ह्या वेगळ्या राजकारण करपाचो प्रयत्न करता। हांव ह्या माध्यमांतसून थोडेशे मुद्दे हांव जनते समोर हाडूंक सोदतां। आयज पेडण्याचो आमदार प्रवीण आर्लेकर ह्या बाबतींत जर हांव पळोवंक गेलो जाल्यार आमकां आयज स्पश्टपणे दिसून येता की पेडण्याच्या विकासा बाबतींत किंवा पेडण्याचे ज्वलंत जे प्रश्न त्या संदर्भात विचार जर केलो जाल्यार ह्या आमदाराचो तेचेर मात्तूय लक्ष ना अशें म्हाका दिसून येता। हांव तर अशें ठाम म्हणटलो की पेडण्या मतदारसंघाच्या आमदारकीच्या इतिहासांत हो पयलो आमदार आसतलो जो आमदार निष्क्रिय आमदारशी गणना करूं शकता। म्हणजे पेडण्याच्या आमदारच्या इतिहासात सगळ्यात निष्क्रिय आमदार म्हळ्यार आमदार प्रवीण आर्लेकर आसतलो अशें हांव ठामपणे सांगूंक सोदतां। आयज आमी सगळ्यांनी मोठ्या आशेन आनी मोठ्या उमेदीन आमी ह्या आमदाराक निवडून दिल्लो की पेडण्यान खंय तरी बदल घडटलो, पेडण्याच्या विकासा बाबतींत जी कितें धोरणां आसतली ती राबोवन पेडणेकारांक न्याय मेळटलो। पण आयज जर आमी पळयलें जाल्यार पेडणेकारांक न्याय मेळचो सोडूनच दी हे नाका त्या गोश्टीर आमदार आपलो वेळ खर्च घालता ही खरी दुर्दैवाची गोष्ट आसा आनी हांव ह्या गोश्टीचो पूर्णपणे निशेध करता। हें म्हाजें उतर सांगतना म्हाका तुमकां सांगूचें दिसता की आयज पेडण्याची जनता ह्या आमदाराक प्रश्न विचारता की आयज ज्या आशेन आनी ज्या आमच्या फुडल्या विचारान तुका निवडून दिल्लो आमी त्या बद्दल तुजें खंयच आमकां काम आज दिश्टी पडून येयना। हांव एक तुमकां सांगतलो एका मुद्द्याचेर तुमकां सगळ्यांक खबरय आसतली की पेडणे मतदारसंघात धारगळीन ह्या पेडण्यान 2 मेगा प्रोजेक्ट येवपाचे आसले। आमचो एक आसलो आमचें रवींद्र भवन आनी दुसरो आसलो इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम। हे दोनूय प्रोजेक्टांचे जे कितें सोपास्कार आसले ते सगळे सरकार तर्फे पूर्ण जाल्लेले। ह्या कन्सर्न डिपार्टमेंटाच्या जी जागा सुद्धा आसा ती सरकारान तेंच्या नांवार केल्लेली, तरी सुद्धा इतले सगळे सोपास्कार पूर्ण जावन फक्त हे आमदाराचें काम आसलेलें तेजो फॉलोअप घेवन मुख्यमंत्र्याचे जे विचार हे करून ताचेर फायनान्शियल अप्रुवल घेवन ते प्रोजेक्ट एक्चुअली चालू जावंक जाय आसले। पण आयज आमी पळयता आयज 3.5 वर्सां जाली त्या प्रोजेक्टा संदर्भात आमदारान काही हालचाल करूंक ना। ह्या 2 प्रकल्पाच्या माध्यमांतसून आयज पेडण्याच्या युवक युवतींक कमीत कमी थेट 5ची रोजगाराची संद आसलेली आनी इनडायरेक्टली आनी 5ची नोकऱ्यो मेळटल्यो आसल्यो। अशें सादारण 1000 नोकऱ्यांचेर आयज पेडणेकार वंचीत उरलो। कित्याक वंचीत उरलो तर ह्या आमदाराच्या निष्क्रियतेमुळे। प्रश्न आसा तुमी आनी सध्या आमदार म्हणजे कोत्रो आसा अशें दिसता लोकांच्या भितर, सगळे मतदारय म्हणटात की तुमचे आनी तेचे पटना म्हणून तुमकां आतां हो आमदार निष्क्रिय दिसता की तुमी जेन्ना भाजप अध्यक्ष आशिल्ले, सरपंच आशिल्ले तेन्ना तुमी तेचे बरे पैकी गुणगान गाताले, विकास करता म्हणून आतांच कितें फरक पडलो की जशें तुमकां म्हटलें हांवें तसो काही विशय ना, मग सांगला अशें जेन्ना हांव पक्षांत अध्यक्षपद आसलो तेन्ना म्हाजें कार्य आमदार सपोर्ट करप आनी ताका वेळोवेळी सांगप आमच्या प्रश्ना बद्दल आमच्या विकासा बद्दल। पण जेन्ना खंय तरी एक सर्टन टायम आसता, एक मर्यादा आसता तो पर्यंत आमी ताका फॉलोअप करता आनी सांगता। पण जेन्ना तो खंयच आमकां तेचेर बरें उत्तर मेळना किंवा जी कामां दिश्टी पडटा आमकां तांकां न्याय मेळना तेन्ना खंय तरी आमकां मागीर अशा तरेचे वक्तव्य करचें पडटा न्हू। अरे हाजो एकच विजन कितें आसा की पेडणेच्या जनतेक न्याय मेळोवंक जाय, पेडण्याच्या जनतेचे विकास कामां पेडण्या फाटी उरोवंक जाय। पेडणेकारांचो 3 म्हयने बंद आसा बरोबर, 3 म्हयने भुरगे रस्त्यार जर आसा जाल्यार ताका न्याय कोणें दिवप। पण हांवें म्हाजो एक पेडणेकार म्हणटा प्रयत्न केलो जाय थंय व्हरपाचो, पण शेवटी कशें म्हणटा शेवटी आमदार हो मतदारसंघाचो राजा आसता, त्याच्या हातीन सगळी सत्ता आसता। सो निर्णय तेणें घेवप आसता न्हू।
आमचें काम ताका दाखोवपाचें सांगपाचें पण निर्णय घेवपाचें काम तेचें हातीन तो आयज सत्तेन आसा तो आयज आमदार आसा सो म्हाजें एकूच सांगणें तुमकां सगळ्यांक तुमच्या जनतेक सुद्दां की आमी एक स्वाभिमानी पेडणेकार पेडण्याचे विविध प्रश्न आमी तेजे आवाज उठोवंक शकता पूण ताका न्याय दिवपाचें काम जें आसता तें त्या स्थानीक आमदाराचें आसता आनी तेणें तेचें कर्तव्य आसता पळय ताका हांवें मतदान केलां ताका निवडून हाडला आमी सो म्हाजी कर्तव्य म्हाका जो अधिकार आहा ताका सांगपाक तेणें उलोवपाक म्हणून हांव उलयतां हांव तेच्या अधिकारान हांव तेचेर विरोध करना हांव तेच्या अधिकारान उलयतां कित्याक उलयतां हांवें ताका काम केलां हांवें ताका मतदान केलां स्वता म्हणून म्हाका अधिकार आहा एक मतदार म्हणून तेच्या कडेन मागणी करपाक आमकां न्याय दी म्हणून आनी तुमकां सांगपाक की तो न्याय आमकां मेळना